गोंय शालांत मंडळान अंदूचे 10वेचे परीक्षेचो निकाल 95.35% लागिल्ल्याचे जाहीर केला. परीक्षेक बशिल्ले 18,837 विद्यार्थ्यां मदले 17,961 विद्यार्थी पास जाले. अंदू 10वेच्या परीक्षा निकालान चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 95.71% जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.98% लागलो. एटीकेटी लागिल्ल्या भुरग्यांची संख्या 631 जाल्यार 214 विद्यार्थ्यांनी खेळा गुण मेळोवन परीक्षा पास केली. दिवचल तालुक्यात सगळ्यांत चड 98.50% निकाल लागलो जाल्यार मोर्मुगांव तालुका सगळ्यांत उणो 92.97%. 477 दिव्यांग विद्यार्थ्यां मदले 450 विद्यार्थी पास जाले. मंडळान मेरिट लिस्ट आणि टॉपरांची नावां जाहीर करप बंद केला. विद्यार्थ्यांनी आपलो परीक्षेचो निकाल तपासचे खातीर gbshse.gov.in ह्या अधिकृत संकेतथळार भेट दिवची. अंदू 10वेच्या परीक्षे खातीर 32 सेंटरां आशिल्लीं. फुडल्या वर्सा आनीक एक सेंटर वाडोवपाचो विचार आसा. अंदूच्या वर्सा सगळ्यात कमी वेळात निकाल जाहीर करपाचें आव्हान आशिल्ल्याचें गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन सांगलें. पोरूचे परस अंदू बरो निकाल लागिल्ल्यान भागीरथ शेटये हांणी शिक्षकांची तोखणाय केली. आज न्ही आमी 10वेचो रिजल्ट डिक्लेअर केल्लो आसा आनी हो रिजल्ट जवळ बस म्हणजे एक शॉर्टेस्ट टायमान जाल्लो आसा. एग्जाम ही 32 एग्जामिनेशन सेंटराचेर घेतलेली. अंदू एक एडिशनल सेंटर आमी केलें ते कोलवाळ. फुडल्या वर्सा आनीक एक सेंटर वाडोवंक शकता. कित्याक कशें आसा की एका सेंटराचेर जेन्ना 2,500 जेन्ना भुरगे आसता तेन्ना त्या कंडक्टराक ते मॅनेज करपाक डिफिकल्ट. सो अशी जेन्ना रिक्वेस्ट जाता की हे सेंटर स्पीड करूं जाल्यार ती आमी कन्सिडर करता. आनी ओवरऑल रिजल्ट जो आसा हो जो रिजल्ट आसा तो पोरूच्या पेक्षा वाडलेलो आसा. आतां वाडपाचें कारण कितें आसता की वेरियस रिजन्स आसा. एकच कारण तुमी सांगूंक शकना. पूण अशें कळून येता की म्हणजे जेन्ना तूं इंटरेक्शन करता म्हणजे हेडमास्टरा कडेन टिचर्सा कडेन की तांच्यांनी एक्स्ट्रा क्लासीस जे आसा जे रिमेडियल क्लास आसतली किंवा ताचे खातीर तांच्यांनी स्वता क्वेश्चन बँक तयार करता हे तांच्यांनी केलें. तांची तयारी करून घेतली, बरी तयारी करून घेतली. अशें ना की तांची पयलीं करीत तयारी नासलें. आतां तांच्यांनी तयारी केली, भुरग्यांनी ताका बरो सपोर्ट दिलो आसतलो. म्हणून हें एक कारण आसूं शकता. दुसरें कारण जे ट्रेनिंग जे आसा इतली वर्सांय ट्रेनिंग जाताली पूण आतां आमी कशें केलें कॉम्पिटन्सी बेस्ड क्वेश्चन्स म्हणून इंट्रोड्यूस केले. म्हणजे भुरग्यांक एक केस स्टडी तयार करप आनी बेस्ड ऑन द केस स्टडी ताचेर एक क्वेश्चन तयार करप. तो फक्त पाठ केले आनी बरयले अशें ना. सो तातूंतय टिचर्स आमचे ट्रेन जाल्ले आसा. हें एक कारण आसूं शकता. आनी बेस्ट प्रॅक्टीसीस एका स्कुलांतल्यान दुसऱ्या स्कुला कडेन शेअर करप. म्हणजे तुजे कडेन कशें चालू तो टीचर तेच्या स्कुलांत वता ताका थंय गायड करता, दुसरो टीचर आनीक खंयच्या तरी स्कुलांत वता. अशें तांच्यांनी जे एक्सचेंज ऑफ हे केल्ले आसा न्ही, एक्सचेंज ऑफ ह्युमन रिसोर्सीस तांणी तो रिजल्टाचेर फरक पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.